शेताकडेन संबंधित सगळ्या सरकारी खात्यांनी एकठांय येत शेत धोरण तयार करचे। शेतकारांक आर्थिक नदरेन आडमेळी येवची न्हू हे खातीर हात सदळ करचे फुडले पिळगे खातीर ह्या संघटनेन मागला। धर्मापूर सिल्ली पंचायतीन शेतकी धोरणांक घेवन एक खाशेली बसका जाली। बसकेन पंचायत सचिव, फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेचे जाळवणदार आणि थळावे हजर असले। बसकेन पास जाल्ले थाराव सरकाराक धाडटले अशें सचिवान सांगले। ऐकात जॅक मास्कारेन्साक। आम्ही आता गांवांनी भोंवतात ते आम्ही वी आर ट्रायंग टू मोटिवेट एनकरेज गोंयकार सो दॅट दे कॅन टेक केअर ऑफ गोवा। नाव गोवा नीड लिडर्स आनी आमगेलें काम त्या गोंयकारांक मोटिवेट करून लिडरशीप घेवपाची। वी हॅव अ टीम आमची टीम आहा ती न्हू इफ दे कॅन मेक टीच लिडरशीप इन कॅनडा एंड अमेरिका वाय नॉट इन गोवा। सो वी से गिव अस अ गोंयकार with reasonable common sense and decency we can make a leader out of it। आनी एक पाट लीडर जाल्यार आमकां गोंय सांबाळपाक चडसो टायम लागचो ना। चड गरजेचें वस्त म्हळ्यार जरी तर एका गांवांत 100 लोक आसल्यार त्या 100तले फक्त 4 जाण गोंयकार बऱ्या मनान फुडें सरले जाल्यार वी कॅन स्टील मेक आवर गोवा ग्रेट अगेन। गोंयचे फुडले पिळगे ऑर्गनायझेशनान आमकां आमचेर एनलायटन केलें, आमचें ज्ञान वाडयलें हे पॉलिसी बाबतींत। आनी ते बाबतींत आमकां इतली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे ग्राम सभान एक युनानिमस रिजोल्युशन घेतलें हे एग्रीकल्चर पॉलिसी वयर। दो वी मायट बी सी टायम बार्ड पूण म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, टायम बार्ड म्हणून कांय आसना। सो आमी आमचें जें रिजोल्युशन घेतलां तें आमी गव्हर्मेंटाक फॉवर्ड करलें। तातूंत एक दोन बारीक मायक्रो डिस्कशनां आयिल्लीं। एक मुद्दे आमी हायलायट करपाक सोदताय ते गव्हर्मेंट फार्म हावजा नांवान आजचे प्रोजेक्ट्स बांदूंक दितात। are a unique agricultural heritage of Goa and deserve special attention. The environmental safeguard in the policy should promote sustainability for the future and data mapping should provide the basis for it. Therefore, we recommend that all relevant departments from agriculture to environment to climate change, including Director of Panchayat, work in coordination on the agriculture needs of Goa. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि संगीता ओली।